नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयांत एक वेगळेंच वातावरण तयार जालां, कारण गोंयचो सरकार जी डिसिजन घेता ती आमच्या गोंयच्या लोकांक मान्य नात आनी ताका लागून सगळे NGOs लोक रस्त्यार येवपाक लागल्यात. आनी हेच फाटभुंयेचेर काल भाजपाचो जो म्हणयारो आसा गिरीराज वेर्णेकार हाणें कांय NGOs हे फकत खंडणी वसूल करपी असो एक आरोप केला आहा. ताका लागून एक टोटल वातावरण लोकां मदीं NGO मदीं संतापाचें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी हेच फाटभुंयेचेर आमी आज आपल्यात आमचे भितर एंथनी डिसिल्वा. एंथनी येवकार तुका. एंथनीची वळख तशी कोण दिवपाक गरज ना, कारण जे कोण सोशल मिडियाचेर जे एक्टीव आसात तांकां एंथनी म्हणटा तो दर दिसा दिसता, कारण एंथनी आपलो स्वताचो व्हिडिओ घालून सगळे इश्यूज लोकां मुखार हाडटा. एंथनी तुका एक हो काल जो आरोप हाणें केला आमच्या BJPच्या स्पोक्स पर्सनान की NGOs आर आपली एक तर लोकांक ब्लॅकमेल करपी नाजाल्यार थोडे पयशे करपा खातीर करता. गिरिराजान हें केलां. कितें पयले सुवातेर गिरीराज बाबान तूं म्हणटा तशें म्हणूंक ना, थोडे म्हणूंक ना ताणें, सगळे एक्टिविस्ट म्हणूंक ना ताणें, खुबशे. ओके. चल मान्य केले. आतां तेजे खुबशे म्हणलेले कितले? खुबशे इज हाव मच आउट ऑफ 100? खुबशे मीन्स 1, 2, 49, 50, 51, 99 की 100? ओके. लेट अस कन्सिडर तेजे खुबशेचे डेफिनेशन 49 आसा. सो बट वॉट अबाउट 51? हे खुबशे जर तर एक्स्टॉर्शनिस्ट आहा, 51 आर नॉट एक्स्टॉर्शनिस्ट. तो म्हणटा बरे एक्टिविस्टांक तेंच्यांनी कन्सल्ट करूंक जाता, जाल्यार 51 एक्टिविस्ट बरे आहा मरे एज पर हीज डेफिनेशन. जाल्यार तांकां कित्याक आपयना तुमी? आतां आमचे भितर एक्टिविस्ट आहा. लेट अस टेक अ सॅम्पल स्पेस ऑफ 10 जाण. नांव घेवपाक जाता, हांगा घेयना. लेट अस से 10 एक्टिविस्ट. ताका काल म्हाज्या व्हिडिओचेर सांगला 10 एक्टिविस्ट दिता. तुजो खुबसो इज इवन 10% धरया. सो आउट ऑफ 10 1 तुका हांव 10 एक्टिविस्ट दिता, तितूंतले एक एक्टिविस्ट पासून तूं प्रूव कर दॅट ही इज एन एक्स्टॉर्शनिस्ट. And if you cannot prove, then you should come along with the activist. And आम्ही तुझ्या खुर्चीवर बसता मरे. Making allegation by a person like Giriraj Bab, being in a responsible position of the Bhajap, it does not augur well. बरे digest जायना. Number 2, आमटा तू एक्सेप्ट करता मरे खुबशे एक्टिविस्ट एक्स्टॉर्शनिस्ट. थोडे बरे आसा मरे. तो आमी कितें म्हणटा, तूं ते थोडे बरे आसा न्ही तेंकां घे मरे. ना पण आसात एक्स्ट्रॉशनिस्ट आसात, थोडे आसात. एक्स्ट्रॉशनिस्ट आसूंक जायना. नंबर 1, देर कूड बी टू बी ट्रू, देर आर सम एक्टिविस्ट हू मे बी टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम सम इंडिविज्युअल्स एंड सम एक्टिविजम need that power, so which you need, because amka activistan we are official NGOs ni, that the government is not giving the subsidy or government is not giving the funds to go about. Number 1, but when there are major causes, that time maybe as friends people may be helping. Majha jivitan I have some friends, they are well wishers. कितें वयर सकयल जालें, कितें व्हडले प्रॉब्लम जाला, प्रश्न येता, तेन्ना दोज पीपल दे कम फॉरवर्ड टू से डोंट वरी, गो अहेड, वी आर देयर. ना ओके. पण म्हाका एक सांग, हो आतां इतले सद्याक पयर एक चिंचण्या एक मिटींग जाली, तातूंत भितर न्यू RP एक लोकांक कन्सल्ट करून तयार जावपाक जाय रिजनल प्लॅन आसलो. आनी ताजे फाटोफाट गिरिराज ताजे फाटोफाट आमचे सुभाष वेलिंगकाराचो इश्यू जालो. आनी ह्या फाटभुंयेचेर गिरिराजान हो स्टेटमेंट केला. सो हें कितें दिसता तुका? बेसिकली सगळ्यांनी मरे दे हॅव कनेक्टेड द डॉट्स. सरकाराक तांकां कळलं तेजे पांय धाला जमीन हाडल्या. सरकार मे बी हॅव्हिंग 37 MLAs, बट सरकार डज नॉट हॅव द मॅन्डेट ऑफ द पीपल, नॉन इलेक्ट्रल मॅन्डेट. आयचे जे वातावरण आसा, लोक
ह्या सरकाराचेर विटेला कित्याक पयले पळय मुद्दे आसताले दे इज टू बी सेक्शनल. आतां पळय मुद्दे आयल्या हे गोंय विकपाचें ते सगळे कम्युनिटीक लागता. हय. तो ते जावन हिंदू आनी क्रिस्तांव हो संदेश सरकाराक पावला की आतां हे भुतानी प्रोजेक्टाचेर हे गोंयकार एक जाले आनी हे कुशीन घालपाक तेंच्यांनी कम्युनली पासून आमकां डिवायड करूंक जावचें ना हे तेणें स्पश्ट मनान घेतलां. सो तेमी चिंतले आतां कशें करया. सो मे बी सुभाष वेलिंगकर आतां ताका बाप म्हणला म्हण म्हाका कितले ट्रोल करतले पूण हे आमच्या गोंयकाराचे एक स्वभाव. सुभाष वेलिंगकराक फुडें पळय घातला or definitely he is being used as a pawn By to whom? disturb the communal harmony By whom? by the people of this state government also who may be finding that त्यांच्या पांयातला जमीन हल्ल्या. So the government officials are also supporting indirectly Subhash Velinkarar because I said what is good for the goose must be good for the gander. जरी तर फादर पॉल मॅक्साक 12 वरां भितर अरेस्ट करपाक तयारी करप आनी श्रेया थरगलकराक भितर घालप म्हयनोभर जाल्यार सुभाष वेलिंगकराक हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द मोस्ट गोवन्स and 100% Christians, why is he not being arrested? ओके. We want his arrest. एक जर पळयलें जाल्यार सुभाष वेलिंगकर पयलीं बीजेपीक गट आशिल्लो लास्ट सम इयर्स हे सेपरेटेड फ्रॉम आनी ही इज बिगेस्ट क्रिटीक ऑफ बीजेपी हे तरी आसा म्हणटा बीजेपीच्यान ताजे कनायवन्स आसा म्हण ताणें हें केलां. होय, because I remember during Parekar's time, the only person who tamed Velinkar was Manohar Parekar. He had tamed him. He wanted the state government to run as per the total 100% RSS ideology. Okay. But Parekar was more of a moderate, seen to be moderate at least. And Parekar is to take other communities together in spite of 2-3 फावटी ताणें चुकी केल्या आनी मागीर हो वेलिंगर सायडलायन जालो. पूण तेणें तो राग धरलो कित्याक द टोटल बीजेपी कादर did not support him. So, but later on, after Pramod Sawant came in, he has become cozy with him. And I have seen some photographs of Pramod Sawant causing with Velinkar. So, coming together frequently, maybe that also gives a signal that there is some link between them. No, this is just imagination, or you have some certain proofs or some certain facts that they both are connived together and doing this type of concept. I cannot show you sugar in the tea after it has been stirred. ही साखर चायेन फिरयली ऑलरेडी कोणे प्रमोद बाबा सावंतान आनी वेलिंगरान. आता तू म्हाका प्रूफ कर म्हणल्यार जायना. गोड लागता and circumstantial evidences are there which clearly tells that this is a master stroke by this government to divert the attention of the unity of the whole of Goa against these mega projects like Bhutani, DLF, Lodha, Tatas, BRL, whoever they are. तरी बाबा हांवें तुजो जे हांव तुका सोशल मिडियाक फॉलो करता तुजे विडियोज पळयता. थँक्यू. ओके. पूण एक म्हाका एक सांग तुजो एक हे विडियो आयला ते काणकोणा ह्यो तलवारी भायर काडिल्ल्यो आनी किंवा ताजेर तुवें कॉमेंट केला ताज्या फाटल्यान दॅट वॉज सम सॉर्ट ऑफ हिंदू मुस्लीम रिफ्ट. ताज्या फाटल्यान आतां सुभाष वेलिंगकाराचो परत स्टेटमेंट आयला. इट लुक्स लायक द हिंदू क्रिश्चन रिफ्ट दोनी एका फाटोफाट एक जातात. सो हाका कितें हे आसा दिसता तुका कनेक्शन? पहिले सर आय मस्ट थँक यू फॉर अ पर्सन लायक यू इफ यू आर फॉलोईंग मी. ओके, आय मस्ट रियली थँक यू. आणि विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्ट पळय सुशांत बाग तूं आनी हांव म्हाका दिसना एट एनी पॉयंट ऑफ टायम
we will fight in the manner in which these people are sending the messages for us. Number one. Number two, काणकोणान पळय जालां, it is totally rubbish. I condemned it. Let it be of any community. ते त्यांचे फेस्टिवल करतात. If they are indisciplined, the other party should have given a letter to the police to see that law and order is maintained. It was the state authority to maintain law and order. But just because of gang people come to त्या minority function बंद करिनाका. Number one. Number two, you cannot dictate terms to people. टोपी घायनाका, मागीर कितें बुरका घायनाका, हिजाब घायनाका. वाय म्हाज्या हातीर फुरीस आसा. फाल्यां 10 येतले ते म्हणटले हो तुजो फुरीस काड. म्हाजी बायल आनी म्हाजें चेडूं दे आर वेरींग अ वेल चर्चीन वयता तेन्ना ते म्हणटले वेल घालनाका, तूं टिका लायता, फाल्यां टिका लायनाका म्हणटलो. हू आर दीस पीपल? Who are these people to decide all this? This has become like a republic of Kankona. Kankona cannot set an example. कोण म्हणटालो काणकोणा लास्ट न्ही, काणकोणा पयलें. So let Kankona be पयलें in doing good. Don't do this type of rubbish of gangism. तुम्ही 50 जाण आयले जायत, शाहरुख खान पासून धांवता. Even Sanjay Dutt will run away. But don't do this gangism. This become like a dacoitsman coming together and want to stop something. Tomorrow you all will attack Christian community. आज तुम्ही म्हणतात ना ना काणकोणान आमी क्रिस्तांव आनी हिंदू बरे भाशेन भोंवता. आयज भोंवता, फाल्यां थिंगा कॅथलीक कम्युनिटी इज व्हेरी लेस. फाल्यां थंय कमी जाली. सो यू ऑल विल टेल द कॅथलीक कम्युनिटी द सेम थिंग. सो यू कॅनॉट से दिस इज फॉर देम. ओके, बट दिस इज सगळं जर चल्ला आनी हाजेर जर कंट्रोल जर येना जाल्यार गव्हर्मेंट शूड बी ब्लेम. Yes, government is to be blamed. That's what I'm telling. These people, what they done was wrong, is given the vitriolic statement by that one person. I heard his name is Bhagat, somebody. Vitriolic statements of saying, topi घाल नाका, हिजाब घाल नाका. ही यूपीची लँग्वेज तेणे हाडल्या. गोंयकार अशें केन्नाच म्हणना. आमी भोंवल्या इतली वर्सां. ना पूण गोंयांक तसो हिजाब पयलीं घाले नाशिल्ले. होय, सो पयले घाली नाशिल्ले जाल्यार आज घालप ना असो कायदो आसा. आतां आमचें आसोल ना. पयले गणपती व्हडले काडी नाशिल्ले. आमचे थंय दिवाळी मनयनाशिल्ले. सो आमी तांकां दिवाळी मनोवपाक दिवप ना. फंक्शन केन्ना स्टार्ट जाता? वेन दॅट कम्युनिटी पीपल इन्क्रीज. आतां ते इन्क्रीज जाता मरे. ते इन्क्रीज जायना जावपाक कोण जबाबदारी? आमचेच पुलीस. तांकां हाडले कोणे? तांकां रेशन कार्डां दिली कोणे? तांकां वोटींग कार्ड दिलें कोणे? तांकां जमिनी विकल्यो कोणे? आमीच. सो आतां तुमी रडटात आनी यू आर नॉट अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन. 10 वर्सां आय हॅव गॉन फॉर लालबागचा राजा इन मुंबय. 10 years, 10 वर्सां. एवरी इयर हांव तेंची होली पिक्चर धाडटालो. आमच्या कोंकण्यांक हांव हाडटा. सो हांव थंय गेलो, म्हाका धाडपाचो. वी कॅन गो फॉर फेस्टिवल एनीबडी एनीवेर. मडगांवां होली स्पिरीट फेस्त जाता, रियांचें फेस्त जाता. आख्ख्या गोंयचो लोक थंय वयता. थंयच्या लोकांनी हिंदूच फाल्यां एकठांय जाले आनी तेमी म्हणलें म्हणू हिंगा फकत कांसालेचो लोक येवपाचो. दीस वील कम बॅक टू अस. तशें जावपाक जायना. You hand over that responsibility to the police department. It is the duty of the police to keep the law and order there. Otherwise, it's become a banana republic of Kankona. आज विजय सरदेसायान एक व्हिडिओ व्हायरल केला. तातूंत भितर विजय सरदेसाय म्हणटा की हे जे सगळें चल्लां ते लोकांचे लक्ष आतां डायवर्ट करपाक. कारण तो म्हणटा की ह्या सरकारान जवळपास 10 लाख स्क्वेअर मिटर प्रायवेट फॉरेस्ट डिनोटिफाय करून दॅट इज बीन आतां ताचो झोन चेंज केला. भुतानी म्हणटात केल्लो आसा. भुतानीचो प्रोजेक्ट म्हणटा. भुतानी प्रोजेक्टान जे अलिना साल्झानान जो प्रायवेट फॉरेस्ट डिमार्केट केल्लो, हे बी 17 की 18 तुम्ही तो प्रायव्हेट फॉरेस्ट डिमार्केट केल्लो तुम्ही कन्वर्ट करतात. सेकंड आज अनेक विजयान हे केलं की
ताणें एक एसेंब्लीक आमच्या मॉन्सून सेशनाक एक इश्यू काडिल्लो अबाउट दॅट जुवारी जे इंडस्ट्रियल लँड आशिल्लें तें कन्वर्टींग इन दॅट म्हणजे सेटलमेंटाक भितर कन्वर्ट केल्लो आहा आनीक दे आर सेलिंग दॅट प्लॉट आनीक त्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मुख्यमंत्र्यान विजय सरदेसायाक हें उतर दिल्लें की आमी थंय चवकशी करतले जर आमची परमिशन दिल्ले आहा ती चुकल्यात जाल्यार ती आमी रिवोक करतले आमी ताका स्टॉप करतले आमी तें करपाक दिवचें ना असो हें दिल्लो आनी विजय म्हणटा काल म्हणजे 2 दीस पयलीं आमचे ज्या दिसा गांधी जयंती जाता त्या दिसा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान थंय हें क्लियर केलें म्हणटा तो सो हे कितें आनी तो म्हणटा हाका लागून हे आतां हे लोक सद्या लोक उचांबळीत जाल्ले आसात आनी लोकांचे मायंड डायवर्ट करपा खातीर आतां हे सगळे म्हणजे अशें कम्युनल हे ते ताणें म्हणलां की सरकाराचो कोणाचो हाजो आमचो गोंय साहेबाचो DNA टेस्ट करचे पयलीं जर सरकाराचो DNA टेस्ट केलो जाल्यार तो म्हणटा की डिविजीव हाका फोर्साक सपोर्ट करप होच आमच्या ह्या सरकाराचो DNA काय दिसता म्हणटा सो तुका कितें म्हणपाचें पयले सुवातेर लेट मी टेल यू दोतोर प्रमोद बाब सावंत पळय आसा न्ही ताका एक दुयेंस आसा इंग्लिशीन ताका STM कितें म्हणटात शॉर्ट टर्म मेमरी तो मरे विसरता काल कितें म्हणल्यार ताका आयज उगडास आसना नंबर 1 नंबर 2 विजय बाब पळय म्हणटा DNA टेस्ट केलो सरकाराचो आय विल गो 1 स्टेप अहेड ओ DNA सरकाराचो चेक केलो जाल्यार आमकां मिक्स फ्रूट सालाद मेळटले इट वील बी ऑल मिक्स फ्रूट तुका कळचो ना DNA कोणाचो तो ओरिजिनल BJPचो DNA पळय आसा तितून म्हाका दिसता 2 जाण उरल्यात हार्डकोर BJPचे बाकी 35 जाण सगळे मिक्स फ्रूट आसा तिसरें हे डायवर्शन टेक्नीक ती जालीच जुवारी इतलो व्हडलो स्कॅम हो where documentation has been already forwarded by Mr. Naik from Sangwal and ते documents CMचे टेबलार आसा तो तेजेर कांयच ताका हात लायना दे आर गॉन टू द डस्ट and from dust they will go to the graveyard असली गोष्ट जाल्या सो इट इज नॉट दॅट CM इज नॉट अवेअर आणि आता कितें अमेंडमेंट हाडला खंय कम्युनल लँड गिवन फॉर वन पर्पज will not be allowed to change the purpose of the but that was earlier rule was there that rule was there Yeah. पण ते केल्यापासून जाल्यार हांवें एक क्लासीक एक्झाम्पल सांगला उदकाचे बॅरल येयले ऑयल अँड लीड बंद केली अँड टेल द पीपल दीस वॉटर इज सेफ पण हे येतात अमेंडमेंटाच्या नांवान हिंगा एक बायपास थिंगा एक बायपास मारतात पायपा लायतात चोरून वतात सगळे लोकांक दाखयतात पळय बंद केला वयल्यान कॅन मारला धाकणे पूण भितरल्यान पायपा मारतात ही अमेंडमेंट ताका लागून लेट मी कंप्लीट विथ रिसोर्ट टू RP ऑल्सो ताका लागून RP आतांचो पळय आसा हेमी पळय चेंजीस केल्या दॅट ऑल हेज टू बी फ्रोझन एन RP 2011 तो परत आमकां तेजेर नियाळ करूंक जाय न्यू RP काडूंक जाय and that RP has to come to the panchayat level and so that's सांगला mega projects should not be passed without the Gram Sabha. पयर आमच्या हांगा फातोड्ड्या आमी गांधी जयंती दिसाच एक लोकांनी आमचे पिपल्स मुवमेंट म्हण एक हें करून थंय एक सभा घेतिल्ली आनी त्या हातूंत भितर आमचो एनवायरमेंटलिस्ट सामको एनवायरमेंटला खातीर सामको झगडपी आसता बाबा क्लॉड आल्वारीस ताणें म्हणलां की हाजे पयलीं जेन्ना लोक भायर सरल्यात तेन्ना गोंय सरकार न्ही इंडिया सरकाराक ड्यूपॉन्ट सारके हाका बंद करचो पडलो जेन्ना लोक रस्त्याचेर आयले लोकांनी प्रेशर केलो 15 SEZ एका नोटिफिकेशनाक बंद जाले ताज्या फाटल्यान जुवारीक जेन्ना पोल्युशन जाता म्हण कळ्ळें जुवारी बंद केली तो म्हणटा लोकांक जर जाय आनी लोकांचो जर प्रेशर आसलो जाल्यार हे गव्हर्मेंट कम्स ऑन दॅट नील डावन जावन तुजी म्हाऱ्याक येता तो म्हणटा फकत आतां जाय म्हणटा ते लोकांनी आतां तो स्टँड परत घेवपाचो RPचे म्हणल्यार RP 2011 स्क्रॅप ओन्ली बिकॉज आमच्या लोकांनी प्रेशर घालो म्हणून इट इज नॉट बिकॉज ऑफ
कोणी पॉलिटिकल प्रेशर आयला ना हाका लागून न्ही, लोकांचो प्रेशर आयला लागून. सो तुका आतां हो लास्ट एक चर्चा चलयता आसतना आजचे लोकांचो एक्टिविस्टांचो मूड तसोच आसा, येतले मुखार आनीक जातले हे फुडें काय आमचे कोल एजिटेशना भितर जाल्ले तशें की थोडो तेंप हे जालो मागीर थंड पडले तशें जातलें अशें दिसता तुका? बेसिकली 2 लायनीन सांगता. एनी एजिटेशन टू सक्सीड, आय फील हांगा कितें जालां, स्टेट गव्हर्मेंटूय भाजपा, सेंट्रल गव्हर्मेंट भाजपा, नंबर 1. नंबर 2, जेन्ना आमी स्टेट गव्हर्मेंटाचे कडेन झगडटा तेन्ना जेन्ना बीजेपीचो सरकार पळयता तेजे स्वताचे सपोर्टर्स रस्त्यार आयले जाल्यार बीजेपी भिता. सपोज काँग्रेसी येयले म्हण तेका स्वतान दिश्टी पडटा, हो तो 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 तेका गावता हे स्वताचेच. ज्या दिसाक बीजेपीचे कार्यकर्ता, बीजेपीचे सपोर्टर हू लव गोवा हे जर भायर सरले जाल्यार खंयचेय प्रोजेक्ट रिसंट वयतले. तुका कितें दिसता देंवतले काय म्हणून ते? आतां देंवपाक तर जाय, गोंय तूं वाचयतलो जाल्यार देंवचें पडटलें. कॉम्युनल हार्मनीचेर कोण रिलिजियस मुद्द्याचेर 1,000 लोक ते 2-10 मिनटां भितर रेडी करतात. गोंयच्या बसत तुमी कित्याक येनात? हो म्हाजो प्रश्न सदांच आसा. कोण हिंदू कोण क्रिस्तांव बसत आमी कितले देंवन येतात, बराबर 1000 लोक येतात. हेच 1000 लोक गोंय साल्वार करपाक कित्याक येनात? सो आय फील भुटानी ही हॅज टू बी बुटीड आउट एट एनी कॉस्ट. तो मागीर हिंदू जावं क्रिस्तांव, भुटानी. सो ह्याच ह्या हाजेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. हाणें म्हणलें तशें की आतां गोंयचो मोग म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजाक आसतलो. तो मागीर कोण बीजेपी जावं, काँग्रेस जावं, आनी कोण आप जावं किंवा आनी कोण जावं, मेन म्हणटा पयलीं गोंयकार. सो गोंयकार म्हणजे गोंया बद्दलचो मोग कोणाच्या काळजाक आसतलोच, हे हातूंत दुबाव नासतलो. सो आतां मेन म्हणटा ते गोंय सांबाळपाक जाय असो जो उलो जाता, ताका लागून म्हाका दिसता ते प्रत्येक गोंयकाराचे एक जबाबदारी आसतली की गोंयकारान रस्त्यार येवन जर कितें चुकता जाल्यार तें सारकें करपाचें. आनी म्हाका दिसता की हाजे पयलीं जेन्ना आरपीचो हे आयले तेन्नाय काँग्रेस सरकार आसा, काँग्रेसीचे सपोर्टर्स एक्झॅक्टली दीस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू. काँग्रेसी टायमार आमी आशिल्ले, वी वर काँग्रेस सपोर्टर्स, बट वी केम ऑन द रोड. जेन्ना सरकारान पळयले तेजे स्वताचे सपोर्टर रस्त्यार आयले, काँग्रेस पेटलो. आनी एक कितें जाण तूं, लोक कितले उदक सांबाळपाक शकता पूण उदक जेन्ना नाकाचे वयर वता मागीर जायना तेन्ना मागीर रिटायरेशन जाताच. हय. सो तशेंच जावपाचें जालें. सिच्युएशन जर पळयत जाल्यार तें उदक वाडून नाका गेलां. वचपाचे पाटलेचेर पावलां. सो ते जर पावले जाल्यार म्हाका दिसता की सगळे लोक निमाणे कडेन स्वता जीत उरपाक जाय. मागीर सरकार पळोवया हे जावन जर जालें जाल्यार लोक रस्त्याचेर येतले अशें दिसता म्हाका. आनी जर तशें जालें जाल्यार आमकां जें जशें गोंय जाय तशें उरपाक आनी सांबाळून दवरपाक शक्य जातलें. आनी ह्याच माध्यमांतल्यान आमी मागतात की तशें जाल्यार पुरो. ह्याच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. एंथनी देव बरें करूं. थँक्यू. आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.